छेल्ले चेडवांक जो बायलमनशांक तांगेल घरकड खंयचीय एक सनाज कार्यक्रम म्हणटना जो व्हड कार्यक्रम वार्डीक मुंजी असले कार्यक्रमांतू चंद दिसुका म्हणल्यार एक आशे असता. असल आशी पुरय सिट्टसले एक वृत्ती क्षेत्राचे आमगेल आईची गेस्ट जावन अनुषा कामत आमगेल उटस हांक एक स्वागत. सिंगारतली म्हणून फुडें म्हणटा आशिल्लीची जाल्यार आज ही मेकअप आर्टिस्ट अनुषा कामत आमगेल उटस. विश्व कोंकणी केंद्राचे लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडियोंतल्यान हांव वंदना कामत स्वाभिमान पावलं म्हणाले ह्या कार्यक्रमाक अनुषा कामताक स्वागत करता. आनी हांगेल विशय मस्त कोण घेवचे आसा ह्या एपिसोडांतू. सुरे प्रथम जावन एक कसले निमगूच म्हळ्यार एक लायक पॉप्युलर जाला लायक कोणाले निमगूच म्हळ्यार सूर खंय 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 दोकून केल्ले म्हणून म्हळ्यार इन्स्पिरेशन कोण असले एक क्षेत्रांतू पांय दवरका म्हण जाल्यार इन्स्पिरेशन म्हणल्यार मिगेल अम्मा ममता कामत म्हणून हांनी ह्या फिल्डार एक 18-20 वर्स कोरगेन आसाचे फिल्डार. सो हांव हांगेली पळोवन शिकिलें ह्या म्हळ्यार श्रृंगार सुचे म्हणलें एक हांगेल आत्तारी हांव शिकिली. सो मिगेल इन्स्पिरेशन मिगेल अम्मा. सो कितली वर्स तुल्यान म्हळ्यार तूं कितली वर्स आसतना स्टार्ट केलें? हांव PUC मिगेल PUC एक हांव येता आसतना हांव मिगेल एज्युकेशना खातीर हांव मिगेल BCom म्हळ्यार PUC टू डिग्री हांव कॅनरा कॉलेजा येता आशिल्ली. म्हळ्यार हांव बेसिकली कासरगोडातून आसचें मिगेल अन्नालगर थंय. सो हांव 5 years अप एंड डावन केला. सो तेदान मिगेल अम्मा ह्या फील्ड म्हळ्यार ह्या श्रृंगार सुचेक शिकूक कोड्याला येता आशिल्ली. सो ते दोन स्टार्ट जालें. सो ताचे फुडें इंट्रस्ट म्हण आशिल्ली की एक कोणाकय पळयतना तेका पिन घाल गो सेलेक्शन कर गो हे मीर धरी गो असल पुरे जाता आसता आशिल्ली की ना म्हळ्यार सुरवे म्हाका मेहंदी म्हणून मस्त इश्ट. ताका मेहंदी घालची म्हणून मस्त इश्ट. सो मिगेल एक म्हळ्यार मिगेल पांचशी घालताली. सो तिगेल पळयतना एक आर्टाक एक इंट्रस्ट आशिल्लो बरें आशिल्लें. सो एक कसं म्हळ्यार हांव खंयचें एक कसले एक फंक्शन आसा फुडें आमगेल ते अंगपुरा जात्रे तसल पुरा येता. सो तेदन ते कसं म्हळ्यार 5 रुपये बुक्स फुडें 5 रुपये बुक 10 रुपीजा पुरा बुक्स आशिल्ली. तांचे कलेक्शन आशिल्लें मिगेलें मेहंदी बुक्साचें. सो हांव ते करता करता नुता बसतना 10 वर्साचें. सो मिगेल थंयतून स्टार्ट जालें. ओके ताचे फुडेंची PU फुडेंच फुडेंची हांव एक 10th 8th कशें म्हण स्कुलान तांणी फ्रेंड्साक घालचे आशिल्लें त्या पुरो आशिल्लें. सो डिझायनचं पुरे बुकार दुकान पळोवचें म्हणके युट्यूब कसले कसले नाशिल्लें. तेदन बुक्स म्हळ्यार मेळटा आशिल्लीची इजी डिझायन्स त्या पुरा थंयतून गुरू ते प्रॅक्टीस करचे मिगेले हाता घालचे हाता घाली हे हाता घालले. सो मेहंदी म्हळ्यार केन्नाय मिगेल हातार आशिल्लें फेवरेट आशिल्लें. सो आतां आम्मान सिंगार वतन ओट्टू वच्चे असिस्टंट जेवचे ते पुरे करचे आशिल्ले की वय स्टार्टींग इनिशियली तशी स्टार्ट केलेलें. म्हळ्यार आम्मा वतना तिगेल ओट्टू स्टार्टिंगार तिगेल बॅग दवरचो आनी पिन क्लिप्स दिवचे पुरे एक अशी एक पळोवन एक कसं दिव येता कसं करूं येता म्हणून तिगेल म्हाका शिवचे आशिल्लें. सो कसो चॅलेंजीस आशिल्ले म्हळ्यार एक BCom करूंक तूं केन्ना आयली म्हळ्यार BCom करता एक मेकअप आर्टिस्ट जाता एक श्रृंगार सितल जाता म्हणटा घरकड कशें आशिल्लें? घरा कसलें हें नाशिल्लें अम्मा ह्याच फिल्डार आशिल्ली. तशें मितीन हांव मिगेल एज्युकेशन जातारी पळयलां हांवें तें काम अप्रोचून पळयलां अशेंची. बट म्हाका तें हांव म्हळ्यार ताजे फुडें हांव मेहंदी घालूं पुरो ग्रूप मेहंदी पुरो वता आशिल्ली घराक आनी विंगड ब्युटिशन चालवट मेहंदी घालूं वता आशिल्ली. सो ते म्हाका मस्त जर्न मेळटा आशिल्लीची आनी एंटरटेनमेंट पुरो गंमत जाता. सो म्हाका ते एक हॅपीट जेवचे सूट जालें मस्त जना मेळचे एक सायडा एक कडेन बसून काम करची नाका म्हळ्यार एक हें आयलें मनारी. सो हांव तशी हे एक प्रोफेशन म्हण एका मिगेल एक हे घालून घेतलें. कितले सादारण इन्वेस्टमेंट जाता म्हळ्यार आमी एक फीज येता म्हणून मस्त खर्च असता की एक हे प्रोफेशन वय मस्त आसता. इथे म्हळ्यार आतां एक 10 समज सांगचे लायक 10 years बॅक एक मेकअप आर्टिस्ट म्हळ्यार एक हें नाशिल्लें कोणाल म्हळ्यार शेट्टीज विंगड कास्ट अदर कास्ट आनी फिल्मां एनिवेज एफर आशिल्लेची. सो तांगाल पुरो आशिल्लें मेकअप म्हळ्यार परफेक्ट जेवका अशी जेवका पुरो आशिल्लें. बट आमचे गेर ना आशिल्लें स्पेशली तसल पुरा ना आशिल्लें. सो कशी आशिल्ली स्विच ओवर म्हळ्यार आमगेल आमी तुका कशें म्हळ्यार एक पावडर लायले काजळ लायले आनी थोडे लिपस्टीक लायले आनी चमकलीची येतन ते आमगेल विंगड रूप आसता आशिल्लें मागशी फंक्शना देखून.
बट आतां त्या एक विंगड एक ताका एक लुक येयला सो कशें आशिल्लें तें स्विच ओवर जन कशें एक्सेप्ट केलें जनान ते कशें म्हणल्यार आम्हा लोट हांव वकले सिंगारच्या पुरा वता आसतना हांव हेल्प पुरा ते पुरा करचें आशिल्लें सो एक म्हळ्यार मागीर एक 10 years बॅक एक 10 न्हय एक 8-9 years बॅक म्हूण येता तेदन हगूर एक मेकअप म्हळ्यार एक ट्रेंड येवचे आसलें आमचे गेल्यार ते हांव एक 2 वारडिके पळयले चेल्याल तोंड पळयता आनी कशें म्हळ्यार एक फ्रेश जावन आसता आनी पुरी आमी अशी मेकअप केल्यार ते सारून वचचे आनी म्हळ्यार सकाळी आमगेल्यान तो मस्त आसता वय आसता सो सारून वचचे म्हूण बट हे असल मेकअप पुरा कसं प्रोफेशनली घालून मेकअप कशें आसता म्हळ्यार ते वचचे ना तशी आसता सो हांव एक 2 वारडिके पळयले पळोवन तर हांव लेखलें हांव हे देची कसले नवे नवे म्हळ्यार शिकूं येता हांव तूं हें कर न्हू शिकूं येत म्हणून सो हांव तशी शिकूं स्टार्ट केलें हें एक सो हाका म्हण विंगड आसचें वॉटर प्रूफ मेकअप म्हण आशिल्लें मेकअपार मस्त टायप्स आसताची मस्त आसताची वॉटर प्रूफ आसता HD मेकअप्स म्हूण आसता आनी मस्त टायप मेकअप आसता बट एक कसं म्हळ्यार ताका प्रोडक्ट्स डिपेंड जावन आसता सो प्रोडक्ट्स म्हळ्यार आतां नॉर्मली आमकां पुडतून येवचे म्हळ्यार रेवलॉन लॅक्मीज असल पुरो ब्रँड्स आमी पुडतून यूज करनायले पॉन्ड्स बट हे पुरो ते फिनिश दिना असल लॉंग लास्टींग न्हय असल एक आमी इंटरनॅशनल प्रोडक्ट्स यूज करका पडटा अशी सो एक साधारण कितले खर्च लागते एक सगळे कोर्स करका म्हणजे एक तेदन म्हळ्यार कोर्स मस्त उणे आशिल्ले 10 years बॅक मस्त उणे आशिल्ले आनी इन्स्टिट्यूशन्सय उणे सो तेदन म्हाका स्टार्टिंगार म्हळ्यार जस्ट एक 15 days 20 days तसल पुरो आसता आशिल्लें सो तितले कोर्साक एक 15 days हांव एक स्टार्टिंगाक 50,000 पे केलो वय आतां कशें तेदन कशें म्हळ्यार 15 days 20 days चड म्हळ्यार एक 1 month थंय वचचें आशिल्लें तशी फीजय तशी घेता आशिल्ली आनी तितलें काय शिकोवचें म्हूण एक इन्स्टिट्यूशन लिमिटेड जालें मेतीन तांणी सांगताची ते आमी अर्थ करून घेवका आमगेले वेरी सांगून अर्थ करका सो शिकच्याक जावका ते इन्वेस्टमेंट्स मस्त बट अपडेट करता बुक आतां हांव इतलें वर्स शिकून आयलें जाल्यार हांव म्हगेलो ऑफ सिजन वेळार आनीकय ऑनलायन क्लासीस घेता आनी लूक एंड लर्न सेमिनार्स पुरो जाता आसता त्या पुरा आमी पळयता नवे नवे टेक्निक्स नवे नवेची हेअरस्टायल्स ड्रेपिंग्स कसं करूं येता म्हणून अपडेट करता आसूं हे फिल्डार सो हांव तूं मुखार आनी कसं पुराय करका म्हण लेखला हांव तूं ह्या फिल्डार कसं म्हळ्यार सेम त्याची आतांचे कशी जाला म्हळ्यार इको फॅशन आसा न्हय चेंज जाता आसता फॅशन एक हेअरस्टायल असो पुरो मेकअप्स असो पुरो लुक्स असो पुरो आतां कपडा कशी आतां फुडें कांजीवरम कपडा आतां कांजीवरम कपडार मस्त डिफरन्स आसा तशीची आनी तुमकां हेवय कसले एक डिझायन्स चेंज तशीची प्रत्येक फिल्डावरी आमगेल फिल्डार एक पुरो चेंजीस येता आसता सो कशी करता म्हळ्यार ब्राइड्स क्लायंट्स निमगिताची तांणी म्हळ्यार आतांचे पुरा जन अपडेटेडाची सोशल मिडिया अशी आशिल्ला जना पुरा कळटा त्या विशयार तांणी फुल्ल अपडेटेड जावन आसताची सो तांणी फुल्ली हें जाताची आमगेले निमगितात तुमकां गोत आसा म्हूण सो ते गोत ना म्हूण आमी जावच्यानच ताजे खातीर अपडेट जाता आसूं काम सो हे मेकअप पुराय कशी म्हळ्यार स्किन सेफ डर्माटॉलॉजी टेस्ट पुरा जाल्लें तसलेच म्हूण आसता की तुमगेले वय इंटरनॅशनली हाडोच म्हणलें जाल्यार ते ताजी हें कशी ऑथेंटीक प्रोडक्ट्स आनी पुराय तुमी कशें हाडयताची हाडोवचे म्हळ्यार आतां एक कसं हाडोच म्हळ्यार ते फॉरेन कंट्रीजार कोणे आमगेले रिलेटिव्स आसाची फ्रेंड्स आसाची तांगेले आमी हाडयसिताची आनी आमी एअरपोर्टारी थंय कस्टम मेळटा ते सोडला नैका म्हूण एक ॲप आसा नैका ॲपार मेळटा बट त्या सोडून मागीर खंयचे मस्त जन डील करताची हाजी विशयार बट त्या पुरा ओरिजिनल आसता म्हूण ओरिजिनल इम्पॉर्टंट सो हांव यूज कर स्पॉन्जेस हे ते पळय एकल्याक लोकांक आनीकल्याक यूज करतना एलर्जीज जावचे ते पळय येस ऑफकोर्स जाता आमगेले मेकअपार कशें आसचें म्हळ्यार फुडें हत्तारीच मेकअप हत्तारीकोच मेकअप आशिल्ले बट आतां तशें न्हय आमी ब्रशेस यूज करताची म्हळ्यार आमकां लायक फिनिश दिता म्हूण ब्रशेस स्पॉन्जेस बट ते आमी कशी यूज करता की तशी ताजे एक हायजीन आमी मेंटेन करता म्हळ्यार आज एक फंक्शन आशिल्लें जाल्लें घरा वचचें ताका एक आमकां क्लीन करचें एक ताजें आसता सिस्टम आसता प्रोसेस आसता तें पुरा आमी क्लीन करूका ते पुरा कोरून फाय पास नवे सायड ओके इन केस 1-2 फंक्शन आसता दिसू दोनी पाशी दोनी ब्रायड चड आसाची तशें पुरा जाल्यार सेपरेट दवरता तांकां म्हळ्यार ते क्लीन करतले हें आसा ना सो ताका इन्वेस्टमेंट ब्रशेस म्हणून मस्त कॉस्टली आसता सो ह्या पुरा एक कसं म्हळ्यार एकूच पंत इन्वेस्टमेंट न्हय हें कशें म्हळ्यार थोडे जावन एक कोर
आमी आमगेलो किट रेडी करता स्टेप वाईज स्टेप वायज. सो ती वर्डिक म्हणजे म्हणाली मस्त एक एक पटी मुहूर्त सकाळी असतात. सो तसं कशी चॅलेंजेस तुम्ही फेस करतात? वय आतां फुडें कशी पुरा आतां हांव कशी सांगचें म्हळ्यार फुडेंचे आनी आतांचे म्हळ्यार जनरेशन गॅप्स आसता. फुडें कशें म्हळ्यार 1 घंटो आस म्हण जाल्यार सगळे एक ड्रेस कोण जाले व्हंकलेक एक म्हळ्यार कशी जाता कशी कोण जाले. बट आत्ताचे चेल्यो म्हळ्यार कशी आस म्हळ्यार तांगेले एक तांणी ड्रीम वेडिंग म्हणून करताय व्हंकल पुरा कशें म्हळ्यार खुशयेरी एक आसचे एक 3 to 4 दिसा फंक्शन आसता आनी ते तांणी गंमत जावन मेमोरीज को तांकां तांणी त्याच म्हणचे म्हळ्यार हांव फुडें कसली करून घेतिले अशी जाल्ले म्हाका ते फोटोज पळोवत नाका तशें पुरा म्हणटाची. सो म्हाका मेमोरी जावन वचूं का म्हणून एक तांगेले एक हें आसता मनारी. सो आमी ते एक तांगेले एक कसं मनाची हें आस की ते आमी समजून करचे. सॅटिस्फाईड कस्टमर्स पुरे असताचे म्हळ्यार तांणी फोटोज दाखयताचे कशी दिसू का म्हण. सो तशी करून तशी करका आनी म्हळ्यार ह्या इतलें आमकां फिनिश जावका समज जावका काम म्हळ्यार आमी थोडे टायम घेवन करता आरामसे करका. सो आतां एक 7 घंटे वच्चे आसा म्हळ्यार आमी एक 2 घंटे फुडें वताचे तांगेल घरान 2-2.5 घंटो 3 घंटो कशें म्हणना. सो आतां एक सादारण मुहूर्त वग्गी आसता वग्गी एक केलाव जनाक वग्गी मुहूर्त म्हणटाना बतमाम सांगता 6 घंटे रेडी जावन आसूं का तुमी म्हणटना आमी कसं करताची एकदां एक 4 घंटे स्टार्ट करताची एक 4:30 डिपेंड्स. म्हळ्यार आमी गेल्यार कोण वक्कल रेडी आसता पाप्पा मस्त स्ट्रेस आसता फुडल्या दिसा फंक्शन जावन आमी वताची आमी वचून तांकां जागोचे करताची रेडी जावन या म्हणटा तितलें म्हणटना आमी आमगेले सेटअप्स पुरो रेडी करून दवरचे तशी. सो आरामसे काम करता म्हणटना आमगेले ते फिनिश लायक येता मागीर तांणी लायक करून फोटोज लायक करून तांगेले हें करूं तांणी फुल्ली सॅटिस्फायड जाल्ल्यात म्हूण एक तांगेले मनार हें जावका. सो वर्क तूं एक बॅलन्स करता जाल्यार फॅमिली ताजे वटूची ते म्हळ्यार सकाळी वचका म्हण जाल्यार एक चेडवा स्कुला पेटोवची तुमगेली फॅमिली ते कशी मॅनेज करता तशी? आतांच्या मेन सांगचे जाल्यार एक फॅमिली लायफ आनी एक आमगेले प्रोफेशनल आमगेले एक हाऊस वायफ म्हळ्यार एक वर्किंग वुमेन लायफ आनी हाऊस वायफ जावचे मस्त डिफरन्स आसता. एक कसं म्हळ्यार मॅनेज करचे रे आमकां आमगेले सपोर्टीव सिस्टम आमगेले घरतून मिगेल ल्हान आसो अम्मा आसो मिगेल माई मिगेल बामोणू इवन मिगेल चेडूय मस्त एडजस्ट करून घेताची तांकां सांगला कळटा म्हळ्यार म्हाका पाय फंक्शन कसं जाता म्हळ्यार मस्त पण म्हाका तांगेले कसले फंक्शनाक स्कुला फंक्शना मिटिंग्स कसले अटेंड जावचे जायना म्हाका विंगड बुकिंग्स आसता म्हळ्यार कमिटमेंट ना ते पुरो बुकिंग्स आसता म्हाका ते सोड वचचे जायना. तशी हांव तांगेले सांगता बाबा जायना येवच्याक सो होडना न्हू म्हणटा तांणी म्हणटा ना अम्मा जाता. सो पुरा जनाल एक सपोर्ट आशिल्ली ना तांणी म्हळ्यार आमगेल काम सकाळी जाल्यार मितीन तांणी न्हिदोन वचपाचें मस्त पालपाले वचूका पडटा म्हळ्यार वग्गी फंक्शन आसलें रे पालपाले जाता. सो सीझन आनी ऑफ सीझन कशी इफेक्ट जाता सगळे एक प्रोफेशनान? आतां सीझन म्हळ्यार सीझन मुहूर्ता केलाव सीझन्स आसता एक पंत एप्रिल मेज आसता केलाव एक पंत नोव्हेंबर डिसेंबर आसता. सो प्रति पंत त्याच वयन म्हूण आसना सो मुहूर्ता लेक्कार आसता सीझन डेट्स म्हळ्यार. सीझन म्हणटाना डेली फंक्शन कशी जाता म्हळ्यार आमकां सकाळी वांडीक दनपार आन्नेकलेल फूल मुद्दी नेक्स्ट डे पास वांडीक सांजापास फूल मुद्दी ताजे मध्य री आतां म्हणलो 3 to 4 दिसा फंक्शन आसता एक वांडीक म्हळ्यार एक दीस एक चेल्यल हल्दी आसता सांजे त्या चेल्यल संगीत आसता नेक्स्ट डे व्रत सो आमी कशें म्हण आमकां बुकिंग्स आमकां जावचे जाल्यार तितले म्हळ्यार टायम पळोवन न्हू आमकां जाता की ना म्हूण फस्ट पळोवका म्हळ्यार घेव न्हू ना वचन तिले तांकां ह्या कश्ट जावचे ना जायना म्हळ्यार जायना आतां टायम आस म्हळ्यार जायत म्हूण सांगून घेवचे आनी असिस्टंट्स रेडी करूं येता म्हळ्यार एक पंत कंप्लीट फिनिश जाल्लें काम जाल्यार मागीर असचे काम कसले चेंजेस आसता तांगेले कापड चेंज करचे तसल पुरो आसचे त्या मागीर टीम आमगेले टीम आसता आमगेले एकल्यान मितीन आमगेले फिल्डर जाय कश्ट जाता तूं न्हयतले ती म्हणून आमी कशें करचें म्हळ्यार हांव आतां वताना चड आमगेलो टाम येता आमी दोगो टू वताली इथे म्हळ्यार ती सारी ड्रेप ह्या पुरान तूं एक्सपर्ट आशिल्ली मस्त वर आसता न्हू ते शिकले हांव तिगेले गी बट हांव ते करूंक गेल्यार आनीक ह्या विंगडा म्हळ्यार मेकअपा वेळ जाता हेअरस्टायला वेळ जाता सो आमी स्प्लिट करताची टायम तूं इतल्यार इतले कोण सोडी इतल्यार इतले सो आमी दोग वताची फकत तिक विंगड फंक्शन्स आसता विंगड ब्रायड आसता आनी हांव मिगेल विंगड टीममेट्स आसताची तांकां पळयता सो आमी टीम जावन एक काम करता. सो सोनपूल माळचे कास मारचे वकले सिंगारचे ताजी वटू आतां लेटेस्ट ट्रेंड हे कसं प्री वेडिंग शूट्स हाका पोरा नमुन्याचे एक ट्रेनिंग विंगड आसता आता मेकअप म्हणटाना तांतूं प्रत्येक मेकअप डिफरन्स आसता
एक आतां मेटर्निटी शूट म्हणल्यार आतां पुढे मेटर्निटी शूट ना आशिल्ले आनी प्री वेडिंग शूट्स ना आशिल्ले एक 10 years बॅक. आतां पुरा प्रति एक असता एक मेमोरी क्रिएट करता तशी पुढले कशी आत्ता कशी म्हणून. सो तांणी लुक सांगपाचें अशें वय आतां डिफरन्स आसा मेकअपारी. आतां वार्डिकेज म्हणटना थोडेची ब्रायट असता म्हळ्यार तेची दिसची बरी म्हळ्यार कापड ब्रायट असता. आतां राती पार्टी असता सो पार्टीक विंगडा मेकअप असता विंगडा एक शायनिंग जेवन की मेकअप की तांगेले ड्रेस विंगड नमून असता वेस्टर्न असता सो तसले. आतां एक विंगड तुमगेले प्री वेडिंग शूट्स आनी मेटर्निटी शूट्स ताका पुरा कशें म्हळ्यार नॅचरल आसूं तांगेले पर्पज कसो म्हळ्यार मेन मस्त मेकअप म्हूण न्ही तांतू म्हळ्यार वय. सो त्या मेन कसं म्हणत आनी त्या भायर पुरा शूट करतना मस्त उमेदाची आनी त्या कशें जाता म्हळ्यार कॅमेराक तांकां फोटोग्राफर्सा मस्त कश्ट जाता ते एडिट करचे या त्या मागीर. सो आमी कसं करता म्हळ्यार ताका एक विंगड नमुने मेकअप असता सो आमी तसले नमुने म्हळ्यार आमी शिकयतात ते पूर्ण शिकयतात आनी एक विंगड प्रति एक स्किन एक खंयचे प्रोडक्ट्स घालका. सो आमगेले प्रति एक आसूं आतां ऑयली स्किन आसतले ड्राय आसतले ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ असता ಸೊ त्या पुरा किट आमगेले आसूं प्रति एक प्रोडक्ट त्याच इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे प्रति एक काही विंगड हे आसा. सो आतां काही वतन ते सगळेची पुरा पेटार व्हरू आसा चढावत कशें म्हळ्यार केन्नाय आतां वक्कल येवन ताजे पश फुडें आर्डिके पश फुडें एक पंत येवन मीट करताची तेन्ना हांव तांगेले निमगीता कशी तुमगेली स्किन कशी जाता तशें पुरा म्हणटना आमकां ते तांगेले नॉलेज येता म्हण तांणी पळोवचा कशी हा केसू कशी आसा आनी हांव कसले एक्स्ट्रा वर्क हांवें घालूंक ते पुरा येता. सो आमी पण ट्रायल करताची ट्रायल कशें म्हळ्यार चढावत आतां सेन्सिटीव आसा स्किन आनी ಕೆಲವು चिले गोतून मेकअप्स सो तसले ट्रायल करताची एक समाधाना खातीर म्हळ्यार तांणी रायट पर्सन बूक केला म्हळ्यार एक तांकां कॉन्फिडन्स जाल्ले खातीर ते ट्रायल आसा आनी हेअर स्टायल जाय कशी करूयात त्या दीस म्हणून येता म्हळ्यार त्या पुरो आमकां टायम सेवर थंय वचून मागीर आमी कसं करचें गोतना कसं करूयात कसले आमगेलें सामान ना तशी जावचें ना तशी. सो हे मेकअप खंयचे सदां घालचे ते जाल्यार की आतां सदां ऑफिसा वतल्यान पुराय वय घालचे ते सगळे मेकअप आसा. आतां सदांय म्हणचे जाल्यार एक सदांय म्हणटना आमी एक सनस्क्रीन घालता एक कसले मस्च्यान मेकअप म्हण तितले घालनाची बट ऑफिसा वतना आनी थोडे प्रेझेंटेबल आसूं तांणी दिसूंक क्लायंट्स जाल्यार तांणी क्लायंट्स जाल्यार मेळटना थोडेची फ्रेश जावन बरी लूक आसूं तशी भायर वतना तांणी एक मॉइश्चरायझर चुकोवचें जे मॉइश्चरायझर घालका पडटा मागीर सनस्क्रीन्स घालका सनस्क्रीन मस्ट डे मेकअप पुरो जाल्यार साधारण सांजे ताई कसं पुरो फंक्शन्स की ताका आमी थोडे बेस सनस्क्रीन जाय घालताचे तांतू म्हळ्यार सन्न कितले या म्हूण आसता सन्न आजी खातीर SPF आसता त्या यूज करका. मागीर एक एदेची लिपस्टिक्स घालका आनी आतां नवे मेळटा CC क्रीम BB क्रीम नवून वार मेळटा ते तुमकां कसं जाता म्हळ्यार जस्ट एक थोडीच एक तोंडाक ग्लो ग्लो एक काजल घालनाशिल्ले मनशान काजल घालची की आयलायनर घालची की सो तशी एक लाईट मेकअप केला ताकी एक प्रेझेंटेबल असता. सो हक्का तुम्ही या घालका म्हूण एक ऑर्डर की प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स घेवन त्या पुरान असल तांणी घेव येता केदान म्हळ्यार एक इन्वेस्ट करूं येता तांगेल खातीर कोणाचे येवचे आसा नावे तांकां तांगेले एक फंक्शन वतना नाव विंगडा तांणी बायसो प्रेझेंट आसूं कसले कोर्सस की तांणी बायसो वय खंडीत हांव मिगेल स्टुडिओ सेल्फ मेकअप कोर्स आतां हांव ते स्पेशली हांव अंतू ब्रायडल कोर्सा पशी कॉन्सन्ट्रेशन ताका दिता इथं म्हळ्यार एक कसं म्हणटा ताजे शिकचे पिरियड उण आसता एक दिसाचे अर्ध दिसाचे म्हळ्यार हाऊस वायफ्सांक कन्विनियंट जावची बरी सो तांगेल कन्विनियंटा प्रकार हांव ते क्लासेस घेता तांकां हांव तांकां कंप्लीट प्रोसेस मेनली कशें म्हळ्यार तांगेल स्किना प्रकार कसं स्किनाक म्हळ्यार कसं स्किन टायप आसा ताका तुमी कसं किट करूयात तुमकां तुमगेल खातीराची स्पेशल तुमी कसं घेवका त्या पुरा हांव तांकां सांगून दिता कसं करका आनी भायर वतना कशी शेपा प्रकार कशी मेकअप वय आसता दोळ सान आसा हॉड आसा कसं करूं येता नावे सकाळची तांणी एक फंक्शना वताची सांजेच वच्च्या फंक्शना कसं करूं येता नावे तुका एक अशीच एक मुंजेक नावे हाका देवस्थाना पुरा वच्चे आसा सो मस्त मेकअप घालून कसं करूं येता ते पुरा हांव एक दिसाच्या कोर्सान ते पुरा येता ते कसं म्हळ्यार इतलें ना इतली प्रोसेस आसना मस्त शॉर्ट प्रोसेस म्हळ्यार आमकां कशें म्हळ्यार आमी प्रोफेशनली ब्रायडल करतल्यांक नवून वार मेळटा क्लायंट्स ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ पिंपल्स आसता ಕೆಲವು जन क्लीन आसता प्रॉब्लेमॅटिक स्किन आसता मस्त मेळटा बट सेल्फार कशें म्हळ्यार तांकां गोतस तांगेल स्किन कशी आसता म्हूण तांकां गोतस सो तांकां ते माती कसले हे करूं ना सो तांकां ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ दोळे मूळ काळे आसा एकले स्पेशली म्हणटना हांव सांगता कसं करका तूं कसं घेवका सो तीन तांतू मात्र कॉन्सन्ट्रेट केला पूर सो डार्क सर्कल एक हें करूक करका कसं प्रोडक्ट्स घेवका
इथं म्हळ्यार आतां नवे नवे विंगड विंगड ऍप्स असता मेकर म्हणटा ऑफर्स घालता जी म्हणटना आम्ही कसं करता वट्टू पुढे हांवें अशी आशिल्ली समूह एक शिकचिताय ऑफर आस खंय त्या घेतल्या त्या घेतल्या इथं म्हणल्यार कॉस्मेटिक्स कॉस्टली आसा सो एक राश घालून दवरचे यूज करूं ना तशी बट हांव कशें करता म्हणल्यार तांकां गायड करता आतां तुमकां ह्या व्या अशी व्या हे मात्र घेया सर आनी एक घेया नॉर्मली एक 1 year ते वायट जाय खंयचे कॉस्मेटिक्स वायट जायना आनी ते कशी कीप करका ते वायट जायना तिलवरी हायजीन कशी तुमी हें करका त्या पूण हांव सेल्फ मेकअप बारी तांकां विथ द प्रॅक्टीस सांगून दिता विथ द प्रॅक्टीस तांकां तांगेल तोंडार कोर न्हू आनी हांव मिगेल तोंडार कोर न्हू तस ते हांव तांकां सांगून येस तांकां कॉन्फिडन्स कॉन्फिडन्स येवका आनी मेनली मेकअप प्रोडक्ट्स आर न्ही करचे आसचे हँड्स म्हळ्यार कशी घुंवका ब्रश कशी घुंवका आनी ते स्पॉन्जेस कशी घालका कशी ते एप्लिकेशन्स कशे आसा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट मेकअपार ते पुरो हँड्स ऑन करयत तांगेल हातार बी सो मेकअप घालची कितले टायम घेत की तशी काडच्याक कसं पुराय रुटीन फेस कर म्हळ्यार हें करका वय आतां मेन कसं म्हणल्यार आमी स्किन केअर म्हणटना मेनली आतां मेकअप करची कशी की तशीची केलाव जाणां एक हॅबीट आसता पुरो जाल्ल्या न्हिदली तोची न्हू ना ते कसं करता म्हळ्यार स्किन मस्त वायट करता ते आमी घरा गेल्यार कुडले फर्स्ट हांव जाल्यार मस्त टायर्ड आसता बट जाल्यार काडूका तेका एक कसं म्हणटा कम्फर्टेबल ना तिलवय गेल्यार कुडले सो फर्स्ट कसं करूं आतां मेकअप रिमुवर्स मेकअप रिमुवर्स म्हूण मेळटा ते यूज करूं येता बट ताजे पशी इजी कसं म्हणल्यार कोकोनट ऑयल नॉर्मल तेल बेस्ट इथं म्हणल्यार हांव पर्सनली ते चूज करता आतां कांच पुरो घालता ते लॉंग लास्टिंग मस्त ते कितले केल्यार वचना दोळ्या मुळे काळे पुरो जाता तशी आनी लिपस्टिकय मॅट घालताची आनी स्मज जायना ते पुरो काडून मस्त कश्ट जाता फेस वॉशार वचे सो आमी ऑयल कंटेंट आशिल्लें म्हळ्यार ऑयल हे करून कोकोनट ऑयल तोंडा पुरो स्प्रेड करचो स्प्रेड करून मागीर फेस वॉश घालून चन्न करून धुवचो मागीर थोडे म्हळ्यार ड्राय जाता इमिडिएट स्किन तेन्ना आमी थोडे मॉइश्चरायझर घालचे तोंडाक जालें ते एक स्किन रुटीन तुमी काडची म्हणटना ते एक फॉलो करका सो ह्या ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्टा मध्ये डिफरन्स कसो जालें हा आतां कशें म्हळ्यार ब्युटिशियन पुरा जाल्यार एकता आमी मेकअप आर्टिस्ट म्हूण एक करेक्ट कोणाकय आनी सम तांकां डिफरंट आनी आमकां म्हणची कसं म्हणटा केला जन ब्युटिशियन्स म्हणटाची केला जन पार्लराज म्हण तशी सो ब्युटिशियनाल काम एक्चुअली कसं म्हळ्यार तांणी असले एक फंक्शना पशी फुडले म्हळ्यार एक थ्रेडिंग आनी एक फेशियल्स ब्लीच वॅक्सिंग तसं पुरो काम तांगेल आसता हेअर कट हेअर स्पा त्या पुरो आसता तांगेल काम आमी मेकअप आर्टिस्ट म्हळ्यार ओन्ली स्पेशलायज कशें केला म्हळ्यार जस्ट मेकअप म्हळ्यार मेकअप करचे केसो हेअर स्टायल्स करचे आनी साडी ड्रेप करचे हे मात्र काम म्हळ्यार ओन्ली ऑन ओकेशन आमगेल स्पेशलायझेशन तशें सो आमकां गोतना म्हणना जाता बट ताजेर तूं कन्फ्यूज करूं जायना बट पार्लर्सार कशें म्हळ्यार पार्लरार तांणी दोन्ही करताची तांणी कसं करता म्हळ्यार सेटअप आसता तांगेले एक वार्डिके फुडले दिसाक पुरा तांगेले पुरा नमुने सर्वीस दितात तांणी असल्या कसं कसं करूयात फेशियल जपरे मागीर वार्डिकेचे टायमार तांणी ब्रायडल्सय तांणी करता पार्लराचे तशीच वय आतां तुगेले एक इन्स्टिट्यूट म्हळ्यार आसा एक स्टुडिओ येस सो तांतूं कसो पुराय सर्विसीस आसा आतां मिगेल स्टुडिओर कशें म्हळ्यार हांव स्पेशलायज केला मेकअपाचे मात्र म्हणजे ड्रेसिंग मात्र हांव स्पेशलायज केला इथं म्हळ्यार एक स्टुडिओ एक आमी घालतना कशी आसूं काय म्हळ्यार तांतूची मस्त कॉन्सन्ट्रेशन दिवका म्हळ्यार तांतूचे आतां मिगेल फील्ड कशें आसा म्हळ्यार हांव चडावत वच्चे ड्रेसिंगाक भायर वच्चे चड जनाक सर्वीस दिवची चड घरा वचून सर्वीस दिवची मिगेल काम सो आतां हांव फुल्ल स्टुडिओर येस म्हूण जाल्यार म्हाका ते खंय वच्चे जायना जाता सो हांव कसं केला म्हळ्यार ते स्टुडिओजारी कोर्सस दिता क्लासेस दिता क्लास हाजे मेकअप ब्रायडल कोर्सेस आसा 1 month नमुनवार कोर्सेस आसा ते हांव मेनली चड मस्त जना घेना एकली एका दोगा पुरो घेवचे इथे म्हळ्यार मिगेल टायम तांगेल टायम दोन्ही कन्विनियन्स पळोवन हांव डेट फिक्स करता डेट फिक्स करून तांकां कशी तांगेले केमे पळोवन हांव त्या शिकयता सेल्फ मेकअप साडी ड्रिपिंग क्लासेस तांकां कशी न्हेसून वचूं येता मागीर पुरा असलेची जस्ट ह्याक रिलेटेड मेकअप खंयचे एक फंक्शनाक बुक करका म्हण जाल्यार एक मेकअप आर्टिस्ट तुकाच बुक करका म्हणजे कितले एडवान्स करका म्हळ्यार एक आमगेले मुहूर्त धरली कुडले करका म्हणून वय आतां कशें जाला म्हळ्यार एक मेकअप आतां आमी हॉल कशें सोदिता की तशी मेकअप आर्टिस्टय मस्त इम्पॉर्टंट इथं म्हळ्यार आमी जावका हांव जावका म्हण केलो जनास म्हळ्यार आतां म्हाका विंगड आमता कॅटरिंगा पुरो जाल्यार ताणें एक 3-4 कॅटरिंग येता बट आमी कसं मी हॉलाचे आमी प्रकाश म्हळ्यार एकू फंक्शन एकू दीस सो म्हाका एक ब्रायड म्हळ्यार एक ब्रायड म्हाका टायम आस म्हण जाल्यार मागीरचे टायम पळोवन आमी
सेट कोर येता सो खंयचे टायमार तांगेले फिक्स जाता की आनी इमिडिएट मेकअप आर्टिस्ट सांगू का सो नॉर्मली आमचे गेल म्हाका चढावत मेळचे मक्कल पुरे सो साधारण एक 8 महिन्यातून 1 वर्स पुढे बुक करताच बुक करून दवरचे एक उरलोच पुरो मागीर उरलोच जस्ट ते डेट एक तांणी कसं तांगेले आनी आंगाचकी उडपाचकी खंय विंगड गांवाचकी ते पुरो एक तू काही वचुका की त्या वाडीक एक वय ते पुरा एक बॅलन्स करून वचुका म्हणजे रे मस्त सुलभ दिसा ना बट कष्ट ताची पॅशन आनी ती त्या कशी थंयसून वता वय वय पॅशन असलं कसले जाता हे तर आमगेल काम कशें म्हणल्यार न्हीद ना बिकॉज न्हीद आसना सिजनारांतू न्हीद आसना आमकां मागीर त्या जातरी फॅमिली स्ट्रेस तेवय आसता घरार चेडूं शिकोवच आसतले घरा तसल पुरा आसता पुराय आसता बट कितले पोर जेवो आनी आमगेल्यार कशें म्हणून क्लायंट्स एक नंबर एक क्लायंट्स मेळटा विंगड विंगड वेरायटी आसतात तांणी आनी फूडय तशीची आमी 3 घंटे 4 घंटे गेल्यार आमकां फूड मेळटना 8 जाता 10 जाता कशें पूण ना तो त्या पुरा आमकां घेवन बैसुजे ते कशें म्हणल्यार आमी आमगेल पळोवन घेवका आमी वताना उद्दा व्हरका बिस्किट्स व्हरका आमगेल हेल्थ आमी पळोवन घेवका आनी वरल टायम ड्रेसिंग जाल कुळे ते रेस्ट आमी घेवका आमगेल इतले ते पुरो आमगेल हेल्थ आमी पळोवन घेवका सो वकले सिंगर्स छोटू आनी विंगडा काही सिंगर्स आसता सो तेन्ना आम्हाला टू मॅनेज करच्यो तुमी ना टीम आसता टीम म्हणल्यार नॉर्मली एक जण आसलो आमी दोग वताची ना म्हणजे आनी कोणे जमी गेल तिक विंगड आसलो विंगड येता वकलेक एकली तुमी म्हणल्यार टायम जावका पडटा मस्त टायम जेवका मागीर एक्स्ट्रा पर्सन्स आसलो हांव सांगता सो हांवें सांगाची कितले जण आसाची आमी एक्स्ट्रा जण आपयता सो तांणी तांकां कॉन्सन्ट्रेट करूं येता आनी मिगेल वकी जाली म्हणजे हांव येवचें करचें तांकां हेल्प करचें सो ताजे फुलय पुरा येता ना फूल विंगडा येवचें खंयचे ब्युटिशियना जाल्यार फूल विंगडा येता विंगडा येता म्हळ्यार मार्केट रेटार डिपेंड जावन आतां मोगारी म्हणटा दिवसा एक रेट सिजनार मस्त वता ऑफ सिजना वेळा कसले आसना उडे आसता सो तशें पुरा सो आमी मार्केटातून घेवचें तें पुरा म्हटल्यार सो हांव तांकां सांगता तुमकां मॅनेज करूं जाता तुमी हाडयता जाल्यार हाडयाची कांय प्रॉब्लेम ना तुम कष्ट जात जाल्यार मात्र आमी त्या वेवस्था करून येवका ताजे तांणी कसं म्हणून हें करका पेमेंट करका म्हणचे आतां विंगडा सिंगर्सून तांकां चंद करची वय जाल्यार तुमी कसं पुरा रुटीन फॉलो करताचे म्हणून आमगेले एक विक्षका सांगू येता टिप्स कसले येस आतां भायर वतना कशी चंदीसो येता त्याची म्हणणं आतां भायर वतना साधारण वतना हांवें म्हणून मस्त मेकअप सेल्फ हांव करना मस्त मेकअप हांव करना म्हाका कसं बट कसं करता म्हळ्यार एक तोंडाक सांगिल्यार एक मॉइश्चरायझर घालून घेता सनस्क्रीन घालून घेता सकाळ जाल्यार मॉइश्चरायझर घालून घेता आनी एक ड्रॉप फावंडेशन घालता जस्ट एक ड्रॉप फावंडेशन घालता आनी थोडे पावडर जस्ट एक पावडर घालले लिपस्टिक घालले दोळ्याक एक या घालले जालें तितलेच दीस इज अ नॉर्मल बेजीक वय बेजीक व्हेरी बेजीक जेवण सो म्हाका ते बदल सांगचे म्हाका कम्फर्टेबल तितले म्हाका कम्फर्टेबल म्हाका विंगडा कोर तितले खोशी पडलें मस्त खुश तुगेले घर कडेन फंक्शन आसा म्हण जाल्यार कोण नेसोवचें अम्मा ना वय आम्मा आसता नेसोवच्याक मेकअप हांव करता हांव मस्त कॉन्शियस जाता मेकअप घाल्यार म्हणून म्हाका अभ्यास ना तशी घाल न्हू सो हांव जाल्यार तितले आवाची मना धर न्हू आनी उणी करका आनी सिंप्लिफाय जावका सो ऑडशें दिसता सो हांव जाल्यार तितले कशी आनी विंगडा एक 2 ड्रॉप घाला अर्द ड्रॉप घाल येता तशी एक नॅचरल येवका म्हाका म्हणून पण फेस करूं जायना म्हणून पुरा जनाक हेच प्रॉब्लेम प्रति एक ब्राईड असो ब्रायडल अम्मा असो ते कशी कसं लेखता म्हणाले तर मेकअप आर्टिस्ट म्हणताना समची मेकअप घालताची भंय तांकां मस्त यो तशी कशी जाता सो साधारण म्हाका येवची वखद लेखू आसता म्हाका नॅचरली दिसू का हावा दिसू का सो म्हाका ते एक सिंपल फिनिश ती नॅचरल जावन एक हें येवका लुक येवका म्हाका म्हणून एक येवचें चढावत म्हाका तशी एक्सपेक्टेशन दिवचें सो हांव तांकां जाल्यार तितले त्या तांकां खूश जावचे वरी एक फेस जावचे वरी तशी हांव करून दिता मागीर तांकां निमगीता करून जाता एक चढावत लिपस्टिक्स आय शॅडोज पळय घालतना तांणी नॉर्मल एक नमून आसता केन्ना वचून मस्त डार्क लिपस्टिक घालताची केन्ना वचून दोळे मस्त काजळ घालता सो उणे उणे आमी घालचे मागीर तुमी सांगेल बरें तुमकां घालचे तशीची आमी घाल सोडताची तांकां सो तू हाडलेले फोटोज आनी सिंगारलेले एक चंदाई पळय आमी आतां ಸ್ವಲ್ಪ फोटोज आनी हाडला सो हें तुगेले लोगो नवा मिगेलो तशीच इंस्टाग्रामार तुगेले हँडल अनुषा कामत म्हणून आसा वय मेकअप बाय अनुषा कामत म्हणून घाले येता मागीर ना जाल्यार अनुषा जी कामत म्हणून घालणार येता वय सो फोटोज आसा इद्राक ಬಂಗಾರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೊಕೊನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ तुम्ही करताची पुरा करचे पुरा आमगेल काम तांकां सांगताना सांगू आसा तुमी एक कसले फ्लवर्स की नावे जस्ट तसल पुरा मात्र भांगर की तुमगेले रेडी कराची वरल पुरा आमी कोण सोडताची म्हणून हय
सोनपोला वय सोंडपोला पुरा विंगड कास्ट पुरा म्हळ्यार बुकींग जाल्यार काय येवचिता सो कपडा कॉम्बिनेशन आहे ते पुरे डिस्कस करतास की येस येस पुरा तानी पुरा सुरवेकाची एक पण निंबूच आसा गंचे घालयता कसा घेवी येता कपडा ह्यो मोस्टली चल्लो ना वय एक त्या एक वाक एक ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಲ ಚಂದ ಎತ್ ಮಾಡವ ಲೆಕ್ಕನಿ 100% ಲೆಕ್ಕನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಎತ್ತಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಂತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಕಳ್ಳಿತ ಚಲ್ ಒಂಡೇನತ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಶಿಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ತನ್ನಿ ಮಮ್ತೆ ಏನ್ ಕೆಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೆನ ಹಂಗಾರ್ ಪುರೈ ಸೊ ತ್ಯಾಗ್ ಹಲ್ಲ ತಾಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲೆ ಕಾಶೇಶಿಲ್ಲ ಸೋಂಡ್ಪುಲ್ ಮಾಡಿ तक 11 years ओके चालले का तो चालू चंद करून बसलो तो त्या एक जन्मक आता कपड पुरा विंगड स्टाईल नेसता विंगड स्टाईल ते कपड की येस ते कपडाचे कपड लेहंगा जाऊन स्टिच केला ताजी खातीर या पुरा आमकां इंटरनेटार मेळटा असल पुरा डिफरंट टाइप्स ऑफ ड्रेपिंग्स आनी कॉस्ट्युम्स मेळटा मुस्लिम ब्राइड्स सो हे पुरा डेमो केला ना केलाव म्हळ्यार पुरा नमुने एक ट्राय करू त्याच चलल बहिणी सो अनुशाले इंस्टाग्राम पेजेस तुम्ही फॉलो करायची पुरे फोटोज हाजे पाशी चड पोस्ट आसता तुमकां पकानी खंयचे डिझायन म्हळ्यार मेकअप लायक दिसले म्हणजे जाल्यार खंडीत ती कॉन्टॅक्ट करायची नॅचरल आनी एक अपीलिंग लुक मेळटा तुमकां तुमगेले एक बिगडे दीस व्हड दीस आसता वाडीक मुंजी मस्त गमत जाता चंद दिसल्यार ते केन्नाय मेमोरीज जावन व्हरता सो तशीची कोविडा वेळार कसले स्टोरीज म्हळ्यार कोविडान कसले प्रॉब्लेम जाली वय सो आतां कोविडा म्हळ्यार एक फर्स्ट वेव दोन्ही वेव आयिल्ली थंय सो एक वेवार कसो जालें म्हळ्यार हांव तेदन गुरबीण आशिल्लें सेकेंड टायम सो म्हाका एक ते रेस्टिंग टायम जालें बट हांव मिगेल म्हळ्यार फर्स्ट डिलिव्हरी जाताना हांव कसं केलं म्हळ्यार म्हाका जाल्यार तितले दीस काम केलं म्हाका एक्टीव आसूंक आशिल्लें म्हाका मिगेल हांव नुतो बसलो म्हाका एक बुयाशे बोर जाता सो हांव कसं केलें म्हळ्यार बुकिंग्स आशिल्ले म्हाका मागीर कसं म्हाका 7 म्हयने जावन ते हांव घेतला बुकिंग्स एक्टीव आसूंक म्हणून मागीर कशें जालें म्हळ्यार फर्स्ट वेवारीची लॉकडावन चल्लें तेदन हांव म्हाका रेस्ट जालें एक हें जालें बाळंतीर जालें रेस्ट जालें ते पळय रेस्टिंग पुरा मेळ्ळें लायक करून त्या टायमार हांव कसं केलें मागीर कसं ऑनलायनार अपडेट कशें जावचें म्हूण पळयलें त्या टायम म्हाका हेका पुरो जालें प्रॅक्टीस करूं जालें अपडेट करूं जालें इंटरनॅशनल सर्टिफायड मस्त एक्चुअली तांणी पुरा केन्नाय ऑनलायन क्लासेस घेनाची लॉकडावन टायमार तांणी इंटरनॅशनल सर्टिफायड ब्युटिशियन मेकअप आर्टिस्टान मस्त क्लासेस केले सो म्हाका मस्त एडवांटेज वय सो वचून शिकू जायना म्हळ्यार फॅमिली पुरा आशिल्ली मेतीन टायम वय तेदन पुरा ऑनलायन क्लासेस घेतले ते म्हाका मस्त लायक जालेले फर्स्ट हान तो मागीर कसं जालें बुकिंग्स पुरा मुखार सून गेले मागीर सेकेंड वेव येता म्हणटना फर्स्ट वेवार कशें जालें म्हळ्यार मागीर एक 20 सेकेंड वेवार तांणी एक 25-50 मेंबर्साल पुरा वार्डीक आशिल्लें येदे जनाल पुरा वार्डीक आशिल्लें सो फर्स्ट वकलेल कशें आशिल्लें म्हळ्यार पापा मस्त तांणी अरेंजमेंट करून आशिल्ली जशी आसूं तशी आसूं एक बेजार म्हळ्यार रिलेटिव्स येवचे जायना पुरा एक मनार आशिल्लें तांगेलें तांणी म्हणलें कसं म्हळ्यार म्हाका इतले रे नाका म्हाका येदे चड जाण जावका वेट कोरया बट ना तशी जायनी वापस असले प्रॉब्लेम जाता वार्डीक मस्त मुखार जाता आनी केलो मस्त जन भायल गांवांतून येवका थंय राबलीची तशी पुरा जाता तांणी कसं केलें म्हळ्यार होड ना आनी जावया वार्डीक म्हूण सांगून केला जाणा ना वापस लॉकडावना वेळार मस्त वार्डीक जाता आमी कशी आशिल्ली म्हळ्यार पोजिशन आमी सगळे रोडा कोणेय आसना हांव मात्र हांव स्कुटरार भोंवचे आशिल्लें सो ते मास्क घालचे बट हें करचें आशिल्लें आमी कसं म्हळ्यार गार्डाक हें घालचें मागीर घरा येयले कुडले गार्ग म्हळ्यार आमकांय फॅमिली आसा आमकांय भंय आसा सो फुल्ल मास्क घालचें सॅनिटायज यूज करचें आनी गार्ग करचें उदकाचें हें घेवचें मिठ्ठा उदक करचें तें पुरा केलें प्रत्येक आमी ऑर्डर म्हणून सोणी ना सोणी इथं म्हळ्यार सोडे पूण जालां इथं म्हळ्यार तांकांय पाप बूक केला तांकांय कश्ट तांगेले आमी पोजिशन थोडे अर्थ करया म्हळ्यार तांणी केअर घेवन आसताची वक्कल म्हणटा खंय भायर वचना कोणाके मेळना तांणी आमगेले पश्चात तांणी केअर घेवन आसता सो त्या पत्ताक हें आसना सो तेन्ना ऑर्डर आशिल्लें 50 मेंबर्स आशिल्ले 25 आशिल्ले 50
बट चिल्यांक बेजार आशिल्लें बट त्या वारडीक मात्र चंद इरजलें मस्त म्हळ्यार तांकां भारी खोशी पुरो जातरी मेकअप निमते आनी कितें खोशी जावन खुशी जाल्लें बट आनी कसं म्हणून मस्त टायम मेळ्ळो तांकां फोटोज मस्त लायक काडूंक मेळ्ळे उणे जन विशिंगा बाद ना आनी मस्त वक्की जेवण जाल्लें आमकां लेट ना सो तांकांय बारी खोशी हे बेस्ट असल वेडिंग्स बेस्ट म्हूण तागेल मनार येयला त्या टायमार अशें उडपार आशिल्लें कुंदापुर आशिल्लें आमकां ते तांणी वार्डीक येतानी परमिशन लेटर्स पेटयत आशिल्लीशी सो आमी कॅब करून वचचे आशिल्ले थंय घरा वार्डीक जाला कितले की घरा चमकले आतां वार्डीक एक सो एक विंगड एक्सपिरियन्स मेळ्ळे तो त्या सिच्युएशन कशी जाला म्हळ्यार आमकां घरारी वार्डीक जाता कशी तांणी पाप तांगेले कश्टार कशी अरेंज केल्ले ते पुरा आमकां प्रत्येक पळोवचा मेळ्ळा पुरा पळोवचा मेळ्ळा तांगेले सो आनी कसले सांगचेस की आमगेले विक्षकांक एक मेकअप जो एक ड्रेसिंग जो खंयचे विशयार टिप्स दिवका म्हण जाल्यार दिवेत टिप्स म्हणल्यार आतां मेकअप करून वचका म्हूण हांव सांगना बट एक आमी एक खंय जो एक नवे मनशां मेळटाची आनी खंय जो वता थोडे प्रेझेंटेबल जावन वचचे जाल्यार तो एक चंदा ह्या विंगडा पर्सनालिटी आमकां ते दाखोवन दिता सो मस्त कसले घाल नोकाची केन्ना एक हांव सांगेल वरी हांव कशी घालता सेम तुमी थोडे एक मॉइश्चरायझर घाला एक ड्रॉप फाउंडेशन घाला दोळे काजळ घालाची एक चोरू लिपस्टिक कसं म्हूण घालाची केस चंद करून बांदून आनी ड्रेस चंद एक कापड नेसकी हें करून सो प्रेझेंटेबल जावन तुमी तुमगेले नमुनेरीची आनी तुमकां नवे कसले करूं आसा आनी आतां कसं म्हळ्यार विंगड मेकअप आयला म्हाकाय करूं आश आसा हें घालका म्हणजे शिकपाची तांगेले अंडर वचून शिकचे थोडे वेळ शिकून हें कशी जाता आनी प्रोडक्ट्स पुरो घेतना मेनली चांगा प्रोडक्ट्स घेया ती आतां कितले की कडेन कशें म्हळ्यार कॉपीज मेळटा आनी उणे मेळटा म्हूण कसले घेवंक येवं नाकाची इथे म्हळ्यार सेल्फ एक पण स्किन पुरो डॅमेज जाल्यार मस्त कश्ट आसा सम करूंक तशें भितीन पळोवन इन्वेस्ट करा जाय जाल्यार कोणाली एडवायस घेया कोणाले हें करका कसं घेवका पुरो एडवायस घेवन तुमगेल म्हूण तुमी मेकअप किट रेडी कराची आनी चंद जावन प्रेझेंटेबल जावन कॉन्फिडन्स इथे म्हळ्यार थोडे एक तोंडा एक मेकअप म्हूण थोडे कसले घाल्यार एक ते कॉन्फिडन्स लेवल आमकां चढता प्लस येद्र पळयतले की एक प्रेझेंटेशन एक तांणी पर्सनालिटी म्हणटा आतां मेनली हांव मेकअप आर्टिस्ट म्हणटा हांव अशी वचचें जायना एक थोडेची प्रेझेंटेबल सो तांणी मिगेले म्हाका पळोवन तांणे ही करेक्ट ही एक मेकअप आर्टिस्ट ही अशी आसा आनी आमकां कशी करता सो एपियरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चंद जावन वचूंक सो एपियरन्स खंडीत चंद आसा अनुशाले उलोवन मस्त खूश जाले तेगेले स्टोरी आयकून इन्स्पिरेशनल मस्त इंट्रस्ट मस्त आसता आमकां जाल्यार ते खंयची टायमार आमकां एक फोकस करता म्हळ्यार गोत आसल्यार आज अनुषा कशें एक लायक नांव आयला कितले पॉप्युलर मेकअप आर्टिस्ट जाल्या मंगळुरांत आनी भायरी वस्तू जाग्यार म्हळ्यार आमी पळयले सो तुमकांय असल एक फिल्डान इंट्रस्ट आसा म्हण जाल्यार खंडीत असल एक कोर्स करयाची अनुशान पुरा माहिती दिल्या त्याची तेगेली इंस्टाग्राम पेज आसा कसले क्वेश्चन्स आनी आसल्यार तिका मेसेज करात तुमी सो अनुषा थँक्स तुवें टायम दिलेला धन्यवाद तुका आनी ऑल द बेस्ट देव बरें करो येस धन्यवाद